नमस्कार. आज आमगेल गांव मंजेश्वरां भितरी देवील प्रीतीचे 9 दिवस नवरात्रींतू तिका निवेद्य जावचे तसले काक्कंबी आनी वडो कशें करचें म्हूण पळया. देवस्थानां भितर शिवडचें काक्कंबीतूची वड घाल नासता. आतां हे काक्कम करूं कसो जाय म्हूण पळया. सुरय तांदूळ 1-2 घंटे तिंबयलेलो आनी सोय आनी गोड बरी 3 इंग्रेडियंट्स असले जाल्यार का सुरय तांदूळ आनी सोय घालून नय पेस्ट करका नाईस जावका हे एक दाट कायली पुडक्यांच्यो तोपां भितर घालून घेवचें आनी हाका जावका जाल्यार तितलें उदक घालचें. उदक घालून मस्त पातळ करका आनी भितर लम्स आसना तशें पळोवका समजी ना जाल्यार शितन तें गूळ गूळ जाता. चडते उदक घालून पानपोळ्या पिठा पशी पातळ कोर येता. फक्त आतां आमकां सम मना वचना म्हूण जाल्यार मागीर गोड घालून खतखत येता जाय जाल्यार तेच न्हय उदक घाल येता. हें आतां पातळ केलां हांवें आनी सम किरोवन घेतलां आनी हाका जावका जाल्यार तितलें गोड घालचें. गोड आमगेल इश्ट आमकां कितलें जावका तितलें गोड घालचें आनी सान उज्जारी हें सम चाळतरी हाका खतखत हाडून दवरचें. हात सोडूनच मात्र पण आतां जाय जाल्यार उदक पावना अशें दिसल्यार घाल येता आनी सान कोर न्हू. आतां हें पळय शिजत आयलें आनी तूं तांदूळ सम शिजून येवका गोड सम कीर नेवका हे दोनी जावन हाका खतखत आयल्यार आमगेल काक्कम रेडी जाली. पण हाका खतखत येता असं रेडी जाल्लें. हाका खतखत आयलो आनी हाका नट्स तूप कसलें घालचें ना. बरी येळा पिठ मात्र घालची. तें काक्कंबी वड्या वट्ट सर्व करचें. आमी गरकड करचें जाल्यार एक बावलां काक्कंबी आनी सायडा 1-2 की 3 वडो दिवच्यो. हे वड्याचे रेसिपी हाजी व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला हांवें. पळय हुनू वड हे हुनी काक्कंबी भितर अशें करून घालून खावच्याक ताजी एक टेस्टच पळयाची सुपर जाता. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालो म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेल चॅनल सबस्क्रायब कराची. बेल आयकॉन प्रेस केल्यार म्हगेल नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. थँक्यू.